नासतना कसो स्टार्ट करता ते बीन IDC एरियेन प्लॉट नंबर कितलो? प्लॉट नंबर 46. कोणा नावार घेतला? रोहन एंटरप्राइज. त्या एंटरप्राइजाच्या नावार आसा? हय आसा. तुवें फक्त लिजार घेतला? हय रजिस्टर आसा. तुका दिला तेणें लिजार? हय. आनी तो आतां खंय आसता? तो ना सद्या गांवांत. तो गांवांत गेला. तो येना हांगा? ना येतलो आतां. आनी आमची जी भुरग्यांक लागून आमी जे रेव्होल्युशनरीज आसा तांकां तेंची मिटींग घेतली आनी तेंच्यांनी जेन्ना म्हाका सांगलें की हांगा एक IDC जी आसा जी काणकोणान IDC आसा आनी तितून मॅक्सिमम ज्यो इंडस्ट्रियल सेक्शन्स आसा ते बंद आसा, जे शेड्स आसा ते बंद आसा आनी कितलींशीं वर्सां जालीं हांगा डिमांड आसलो की ते समज यूज करिना जाल्यार दुसऱ्यांक तरी दिवच्यो म्हणून. मात त्यो आयज आमी मुद्दम पळोवपाक गेले हांगा आनी आयज आमी ऑलमोस्ट 60 जेन्ना आमी वेबसायटीचेर वचून पळयलें तेन्ना 63 इंडस्ट्रियल स्टेट्स हांगा आसपाक जाय, इंडस्ट्रियल कंपनीज आसपाक जाय. मात हांगा पळोवंक गेल्यार मोजक्यो अरावंड 5 ते 6 कंपनीज ओपन आसतल्यो, चालू आसा. बाकीचे सगळे जे प्लॉटींग आसा ते बंद आसा. ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स आसा, तेंचे स्ट्रक्चर ऑलरेडी काबार जाल्ले आसा खूब कडेन, बट अजून पर्यंत तांकां एलोकेट अजून पर्यंत केल्लें ना. आनी हें खरें म्हटल्यार म्हाका दिसता हांगातले जे लोकल आसा, लोकलांक खंय ना खंय बेनिफिशियल आसपाक जाय. हांगा कितलींशीं कामां जनरेट जातली आनी एम्प्लॉयमेंट व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आतां तुमी पळयता आसतले गोंयान बेकारीचो रेशो दिसान दीस वाडत चल्लेलो आसा. मात तो बेकारीचो रेशो कसो आमी कंट्रोलान हाडटले. आनी काणकोण सारके एरियेन जे एरियेन आयज येदो व्हडलो तालुका आसा आनी हांगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशनाक व्हडलेशें कांय ना. एक फिशरीज आसा आनी ट्युरिजमाचो आसा, बाकीचे आनी कांय ना. ही इंडस्ट्रियल खंय ना खंय ही इंडस्ट्रियल एरिया जी आसली ती खंय ना खंय तांकां कॅटर करपाक शकताली. पण आतां हेजी जी परिस्थिती आसा ती सामकी वायट दुर्दशेन आसा आनी कोणानूय तेजेर लक्ष दिल्लें ना. हें खरें म्हटल्यार सरकारान ही इंडस्ट्रियल स्टेट परत सारकी सिस्टमॅटिकली IDC जी आसा ती परत ताब्यान घेवंक जाय आनी सिस्टमॅटिकली काम करून घेवपाक जाय. मग कोण कमी पडटा एक्झॅक्टली अशें म्हणपाक तुमकां? ऑब्वियसली आतां सक्सेसीव जे गव्हर्मेंट आसा सद्याक BJPचो सरकार जो आसा, BJPच्या सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आसलें. आतां गेले ते टमाकूय तेंचोच आमदार आसलो, आतांय तेंचोच आमदार आसा आनी तेंचो आमदार आसून बसून आनी तो सद्याक स्पिकर आसा. तरी पूण आतां ही हांगा कशें चल्लां तुमी पळोवंक शकता आसतलें. IDC हांगा जी एंटायर स्ट्रेच आसा, हांगा एंटायर स्ट्रेचाक खंयच आमकां दिसना चडश्यो सगल्यो बंद आसा. थोड्योच ओपन आसा, एक 5-6 आसतल्यो ओपन आसतल्यो, बाकी सगल्यो बंद आसा. आनी हेजेर खरें म्हटल्यार लक्ष दिवन हांगा सगळे जे लोकलांक आसा तांकां खंय ना खंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक जाय. आतां अशें जाल्लें आसा एवरी टायम कोणूय घेता, जे प्लॉट्स घेता आनी ते आपणाकूच दवरता आनी ते परत रिन्यू करता, मात तेजें कांयच काम करिना. बट हें जनरेट कित्याक केल्ली जी IDC आसा, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, कित्याक जनरेट केल्लें की लोकांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक. मात आतां सद्याक अशी परिस्थिती जाल्या की हांगा एम्प्लॉयमेंट कांयच दिसना. हांगा फक्त बंद जाल्ल्यो स्ट्रक्चर दिसता. आतां हे तुमी पळयता आसतना स्ट्रक्चर सगळे बंद जाल्या आनी खंय ना खंय हें परत रिवायव करपाक जाय. आनी BJP सरकारान खंय ना खंय हितून हातभार हें करपाक जाय. मात हें डबल इंजिनाचें सरकार कित्याक न्हिदलां आनी खंय आसा तें कोणाक खबर. आयज हांगा MLA आसा, तेणेन अजून पर्यंत हांगा येवन विजीट करूं ना आनी अजून पर्यंत तेणें दाखोवन बसून दिवना की हे अशें स्ट्रक्चर बंद आसा. जे कोण भायल्या भारत येता तेंचेर इन्क्वायरी करप जातली. आतां तुमी पळयलां आसतलें तेणेनूय सांगलां अशें न्हू कितें आमीच उलयता म्हणून. अशें लिजार समज दिता जावं कोणाकूय दिता हांगा अशें आसा. बँके आहली ती बँकेन तुमी घेतले? हय बँकेंतल्यान. बँकेच्यान तेंच्यांनी घेतल्या म्हणटा तो. पण अशें खरें म्हटल्यार अजून पर्यंत गव्हर्मेंटाची कांय पॉलिसी येयल्ली ना जी वेस्ट मॅनेजमेंट पॉलिसी जाय ती. आनी वेस्ट मॅनेजमेंट पॉलिसीन खंय इंडस्ट्रियल झोन जाय, खंयचो झोन आसा, वेस्ट झोन खंयचो करपाक जाय तो अजून पर्यंत जाल्लो ना. आनी हो लास्ट टायम आमी इश्यू मांडलेलो आनी तेणें सांगलेलें की वेस्ट झोन खंयचो आसा जाल्यार तशें सेग्रिगेट करपाक लागून तो झोन करपाक जाय म्हणून. आतां तेजे कडेन कांय परमिशन ना. तो हांगा इंडस्ट्रीन कोणा कडल्यान तरी लिजार घेतल्या म्हणटा तो आनी तो सेटअप केला आनी इट इज कंप्लिटली रॉंग. कित्याक जें आसा तो प्रोसिजर लिगली आसपाक जाय. IDC कडल्यान कितें आसा तें येवपाक जाय. मात तेजे कडेन आतां सद्याक तरी परमिशन कांय ना म्हणटा तो. अप्लाय केला म्हणटा, अप्लाय पोल्युशन कंट्रोलाक केला म्हणटा. सो ते केन्ना येतले कोण जाणा. बट अशें सद्याक हे इंडस्ट्रियल स्टेटीन चलता आनी हें कोणाक खबरूच ना कशें कितें चालू. पण हें मॉनिटर करप कोणे काम? हें मॉनिटर IDCन करपाक जाय. खरें म्हटल्यार IDCन आनी लोकल बॉडी हांगा लोकल बॉडी समज पंचायत आसा, पंचायतीनूय पळोवपाक जाय, तेंच्यांनी हें करपाक जाय. कित्याक तेंकाय रेवेन्यू जनरेट जावपाक जाय न्हू IDCचो. आयज कशें जाला IDCचो रेवेन्यू जनरेट पंचायतीकूय जायना, मागीर पंचायत पंचायतीच्या हातीन उरना. सो हेका लागून कितें आसा IDCचे निगराणी दवरपाचें काम पंचायतीन करपाक जाय. आनी हेंचो जो हे जे सगळे हे करता तेंचो खरें म्हटल्यार जो टॅक्स आसा तो पंचायतीक मेळोंकूच जाय. हांगा तुमी पळयता आसतलें फाटल्यान गार्बेज डंप यार्ड जाल्लो आसा. आतां बेजिकली जेन्ना इंडस्ट्रियल स्टेट स्टॅब्लीश करता आयज खंय अजून पर्यंत
जो गार्बेजाक लागून एक स्पेसिफीक खंयचो रिजन जावं एरिया ही नोटिफायड केल्ली ना आनी हांगा आतां अशें जाल्लें आसा की हे इंडस्ट्रियल स्ट्रीटीन हांगा हाडून ते गार्बेज डंप यार्ड केला आनी सगळो जो गार्बेज आसा तो हांगा डंप करता हो इंडस्ट्रियल स्ट्रीट कित्याक लागलो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक लागलो लोकांक खंय ना खंय गोंयकारांक कामां मेळपाक लागून आनी आतां हांगा अशें जाल्लें आसा की नाका आसलेलें म्हणजे लिजींग करप म्हटल्यार दुसऱ्यांक दिवप आतां तेकाच लागून ही इंडस्ट्रियल स्टेट दवरिल्ली आसा काय कितें काय मॅन्युफॅक्चरींग कितें नाल्यार कितें करपाक लागून आतां मॅन्युफॅक्चरींग तरी खूब कमी दिसता हांगा 3-4 आमकां 4-5 हांगा दिसलेले आसा मॅक्सिमम जे आसा ते खाली आसा जे खाली आसा आनी थोडे घट्टणूय जाल्ले आसा घट्टण म्हटल्यार बुधबंगला टायप जाल्ले आसा कितली वर्सांच जाले म्हाका दिसता थंय कांयच जावंक ना आनी तशेंच बंद दवरिल्ले आसा आतां स्टार्टिंगूच आमी 2-3 युनिट्स पळयले ते 2-3 युनिट्स तशेंच बंद आसा आनी थंय व्हडली व्हडली झाडां जाल्लीं आसा हांगा फुडें बसून पळयता आसतले पळय हांगा आनी एक युनिट आसा तोय बंद आसा तेच्या फुडल्यान जो एरिया आसा तो ओपन आसा आनी समज हे जे युनिट्स आसा हे बंद आसा नाजाल्यार हेंकां खंय ना खंय सरकारान जो IDC आसा IDCन हे खंय ना खंय ते दुसऱ्यांक एलोकेट करपाक जाय 3 वर्सांचो टायम आसता 3 वर्सांचे भितर समज कोणी खंयचे जो हें आसा तो यूज करना युटिलायज करिना नाल्यार तो दुसऱ्या हेंकां दिवपाचो आसता बट आतां सद्याक म्हाका दिसना ते हांगा चालू आसा कशें हांवें दुर्लक्ष केल्लें आसा आनी हांगा हे जे IDC आसा हे IDCचेर खरें लक्ष घेवपाक जाय आमी हेज्या बाबतीन आमी IDCक लेटर बरयतले की आमचे जे लोकल आसा तांकां हांगा खंय ना खंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक लागून मॅन्युफॅक्चरींग युनिट जावं हे घालपाक जाय जावं लोकल कोण आसा तो विलिंग आसा तेका नाल्यार तेका दिवपाचें म्हणून सो हे आमी लेटर करतले आनी तांकां सांगतले डिमांड करतले की हे जाता तितले बेगीन रिवायवल जो ही आतां सद्याक रिवायव ना ही सद्याक थंड पडलेली आसा हे जो रिवायवल आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा जे करून आमचे जे काणकोण मतदारसंघान जावं काणकोण वाठाराचे जितले लोक आसा तांकां हांगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें आनी खंय ना खंय आमच्या लोकांक न्याय मेळटलो म्हळ्यार हितूंतल्यान कितें ना कितें निश्पन्न जातलें तुमचे भेटी नंतर फक्त तुमी येयले आनी गेले असं जावपा ना फॉलोअप करतले तुमी ऑब्वियसली आमी फॉलोअप काणकोणकारांनी तुमचे कडेन आशी धरपा आतां ह्या बाबतींत हय ऑब्वियसली आमी फॉलोअप करतले आनी मेन म्हटल्यार आनी एक सांगपाक सोदता विधानसभेन जो स्पिकर आसा तोय काणकोणचो आसा तेका समज तेजो आवाज ना जाल्यार हांव आवाज करून दितलो आनी तो आवाज विधानसभेन मांडटलो खूब फावटी तेका लास्ट टायम आमी सांगलेलें की उदक कमी आसा म्हणून हे काणकोण मतदारसंघात सो तशें आमी हांगासल्यानूय सांगतले की हांगा कितें इश्यू आसा हे इश्यू आमी हायलायट करून दितले आनी हे इश्यू दाखोवन दितले की अशे इश्यूज जे आसा ते इश्यू हायलायट करून आनी तेजो सोल्युशन मेळपाक इम्पॉर्टंट सोल्युशन मेळोंक जाय आनी सरकारा कडल्यान सोल्युशन घेवन दवरतले कित्याक आमकां कितें जाय आयज हांवेंनूय आयकलां की कितलेशे जाण गोंयकार आसा ते अप्लाय करता ते मागता मात ते सांगता खंय हांगा एकूय प्लॉट अवेलेबल ना म्हणून बिजनस ऑपॉर्च्युनिटी समज आमचे जे हांगातले लोकल जे आसा ते समज बिजनस ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाक सोदता तांकां खरें म्हटल्यार दिवपाक जाय आतां अशें जाल्लें आसा कोण व्हडले व्हडले कॅपिटलिस्ट आसा तांकांच तुमी प्लॉटींग दितले जावं तांकांच तुमी युनिट्स दितले अशें जावपाक जायना आयज लोकल जेन्ना तुमी अंत्योदय तत्व म्हणटा जावं स्वयंपूर्ण भारत म्हणटा आत्मनिर्भर भारत म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा सो हे जे तुमी उलयता ती भाशणां दिता पळय ती भाशणां खंय लागपाक जाय ती लागना जाल्यार ताजो कांयच व्हॅल्यू ना आतां ही 63 आसा तितून कोण एमटी आसा हांकां काडून दुसऱ्यांक दिवपाक जाय नाल्यार तांकां सांगपाक जाय तुमी हांगा परत तुमचो सेटअप करा नाल्यार एक तर तुमी सोडून दिया कित्याक ही आमचे जाणट्यांनी आमकां राखून दवरलो हो जागो आनी तो जागो आमी ते इंडस्ट्रियल स्टेट डेव्हलप करपाक लागून दिल्लो आनी आयज तो जागो खंय ना खंय दुर्व्यवहार जाला आनी आमच्या लोकांक गोंयकारांक थंय कामां मेळना धंदे मेळना आनी सगळे हाती भायर गेल्ले आसा आनी हेजेर आमी एक्शन घेतलें आनी जाता तितले बेगीन आमी हेजे लेटर मेमोरेंडम आसा ते IDCक बरयतले सांतांद्रेचे आमदार विरेश बोरकर हाणें काणकोणच्या IDCक भेट दिली जेन्ना तो IDCच्यो शेडी पळयतालो तेन्ना ताका अशें नोट जालें की चडांत चड शेडी ज्यो आसा ह्यो बंद आसा आनी थोड्यांची अवस्था सामकी बंजर जाल्ली आसा भितर भोंवतना अशी एक नोटीस केल्या की एक शेडी भितर भलो मोठो स्क्रॅप यार्ड घालून दवरलेलो आसा आनी मोठ्या प्रमाणात वेस्ट थंय आसा तेन्ना विदेशान हेजेर सांगलां की ह्या स्क्रॅप यार्डाचेर चवकशी जातली तशेंच ज्यो शेडी बंद आसा त्या शेडी भितर जर काणकोणची बेरोजगारांक संदी दिली सरकारान जाल्यार भलो मोठो रोजगार काणकोण डेव्हलप जावपाक शकता RDS गोवा खातीर बबेश बोरकर.